हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी हांव सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी सगळे बरी आहा आनी न्हू आयज डेली रुटीन शेअर करता तुमकां आनी आयज एक रेसिपी हाडटा तुमकां आयज हांव सुकें कुल्ल्याचें सुकें करतलें म्हागे स्टायल लिटल डिफरंट स्टायल सुकें ओके रेगुलर स्टायल न्हू मातशें डिफरंट स्टायल सुकें करतलें सो ती रेसिपी तुमकां ह्या ब्लॉगान हांव शेअर करतलें आनी देना न्हू प्रे करतालें सकाळीं आमी जावन आल्तार आयज चेंज केला आनी हाल्या फेस्त न्हू सायबिणीचे आमचे वेलगी सायबाचे सो तेका लागून ते आल्तार चेंज केला सो सायबीण तो तेन्ना उठोन गेलोलो बाबा सो तो उठल्या उपरांत प्रेयर करता आपल्या कडेन आमी सांगत तो मागीर तो म्हणटा सो तो प्रेयर करता तेगे क्लिपिंग्स काडला सो हेचे उपरांत तेगे क्लिपिंग्स घालतले प्रेयराची आनी मोस्टली रेसिपी तुमकां हांव एंडाक घालतलें ओके सकाळीं दिसभर तुमकां हांव ब्लॉगूय दाखयतलें ओके मिरची मागीर मेळटा तुमकां आनी आयज हांव करतलें आनी एक रेसिपी बी शूट करूंक जाय म्हाका ती रेसिपी तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान येतली ओके कितें तें मागीर नेक्स्ट व्लॉगानूच सांगतलें कोंकणी रेसिपी ती ओके मागीर मेळटा तुमकां बुगू पयस कर झाडाचो झाडाक माम जेवपाक पापाचो बुगू पयस कर मादमेली 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 कर मादमेली बाबाचो बुगू पयस कर थँक्यू मादमेली प्रेज द लॉर्ड मादमेली Good morning, Mother Mary. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay? काय जायचं गोता कुल्ल्यांचे सुके माझी स्टायल मातशें डिफरंट ओके सो कुल्ल्यो क्लीन करून दिल्या मामीन म्हाका कांदो घेयला टोमोट घेयला ग्रीन चिली फ्रेश ड्राय कोरिएंडर पावडर हा जाल्यार ड्राय कोरिएंडर पावडर घाला ओके म्हाका पावडर ना म्हणून हें घेयला जिरे आलें लसूण ओके सिंपल सुकें करता लसूण ओके आलें ग्रीन चिली पायना पेस्टाकू घालता टोमॅटो ह्या पेस्टाकू घालता तेका मातशी ग्रेवी करी जावपाक जाय ओके ड्राय कोरिएंडर जिरे आनी उड्डी पिठो ओके मिक्सरार वांटा आतां मागीर मेळटा बरा तूं दाखोवपा विसरलें थोडोसो पेपर आनी उदीक घालून आतां हेजो पेस्ट करता पळय वाटल्या उपरांत म्हाजो पेस्ट अशें जाला ओके आतां फोण्ण मारता पयलीं हांव दाखयता मागीर जालें आतां मसाला तातूंत कुल्ल्यो घालता हांवें हें केलां कित्याक म्हाका सुकें करता न्हू सुकी रेसिपी मागीर ताका लागून तें सुकें टायप कशें करता सगळें मिक्स करता बरे भाशेन इल्लें उदीक घालून तितून घालता ओके घायलां ओके मीठ घालून बी सगळें तुमी टेस्टा प्रमाणे मीठ घाला आतां बंद करून दवरता शिजपाक म्हणजे ऑलमोस्ट जायते येयला तें उदी आहा न्हू ती ग्रेवी ती दाट करून जाय म्हाका ताका लागून हांवें दवरला ओके मागीर दाखयता जाल्या उपरांत कुल्ल्यो सुकें रेडी आहा डिफरंट मातशें कितें केलां तुमी बी घरा कडेन करा आनी मागीर म्हाका सांगा कमेंटान मागीर हेजे कुल्ल्यो शीत आनी कोडी घेयल्या कित्याक हें सुकें केलें न्हू तेका लागून गाय चोणे हातालो हांव बसून थिंगा वयर येयल्या एडिटींग करूंक नाल्या विडियो डोमा ते गेले हॉट बाबान तो चोणे हाता थंय बसून जेयले आनी तुमकां आतां मेळटा आनी बाबा दाखयलो चोयल दोन बाबा चोय हा सकयल बॉला ना मातशें कबडार हेचेर येयला बेडाचेर येयला कित्याक ना ते कबडाचो न्हू शेडो पडटा सकयल बसो जाल्यार हाटल्यार शेडो पडटा आनी बरो दिसना आनी न्हू कालाय न्हू थोडोसो क्लिपींग काडला
गाडी कशी चलयता तो ते मोस्ट रिक्वेस्टेड व्हिडिओ हा तो की गाडी कशी चलयता ते सांग म्हणून. सो हांवें तें घाल वयच्या पयलींच वचोन गाडये कडेन बसून हांवें क्लिपिंग्स काडल्या कशें चलयता कितें तें दाखयलें रफली. आनी हांव मागीर तें शूट करतलें, सांगतलें हांव कशें कितें कांय तो व्हिडिओ क्लियर करतलें, कित्याक आतां एडिटींग करता तेन्ना म्हाका मेळ्ळो तो व्हिडिओ. आनी न्हू कुल्ल्यांचें सुकें केलेलें, डिफरंट स्टायल केलेली कुल्ल्यांचें सुकें. सो सगळ्यांक लायक जालें कुल्ल्यांचें सुकें. आनी सगल्यांनी खायल्यान अशें तीख जालेलें. पेपर सुबेज आनी ग्रीन चिली हांवें 2 घायलेली, 1 घालून ना 2 घायलेली, अशें तिखसाणी लागून. आनी बरें जालें, सगळीं बरीं जेवली. खूब दिसांनी कुल्ल्यो हाडले न्हू, काल हाडलेलें आमी नुस्तें कुल्लें. आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके, आतां सद्दां एडीट करता हांव, आतांच एडीट करता, राती कोण मागीर अपलोडिंगाक घालता. आतां अपलोडिंगाक घालचें न्हू, MB काबार जाता. सद्दां ट्राय करता राती कोणें अशें बाबा हें जर न्हिदलो बी जाल्यार पुरो अपलोड करता. मागीर MB आमकां तितू गरज ना न्हू म्हाका. आतां मातशें जाय पडटा कार्टून बी लावन दिवपा तेका. ओके, हांव मागीर मेळटा तुमकां. पयल्या कुल्ल्याचें शाक कशें जालें. बाबा हेर माम कुल्ल्यो दिलो ते काय फर्स्ट टायम खावपा म्हूण हांव ना. फर्स्ट टायम टेस्ट करून दितालें. ग्रेप्स रे बाबा, चिकन न्हू, तेका मागीर चिकन केलें. ग्रेप्स 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 दिवपा ना, थोडी जालोली आतां, थोडी बरी जाल्या. आनी ग्रेप्स आनी जाय. ओके, आफ्टर जाय ब्रिंग ग्रेप्स. सुके कशें जालें कुल्ल्याचे. हे कुल्ल्यांचे आज सुकें बरें जालेलें. आयज हांव बरें जेयलें, बरें जालें. तुमी तशेंच करा आनी मागीर आमकां दाखोवया कशीं आहा तुमी सगळीं. असोच म्हाका तुमी सगळीं बरीं आहा म्हणून, तुमच्या बेसांनी आमी बरीं आहा. चड तुमकां देव बरें करूं. सदांच तुमी आमच्या पासत मागता म्हणून. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. ओके, थँक्यू. काल आमकां यूट्यूब फॅमिली मेवलेली, कालाकूच न्ही ती सगळीं. आनी आमकां पयलें आनी येयली ती मुद्दम ओडकून बाबाक अडकिलो, आमकां अडकिलो आनी ते डॅडीकूय अडकिलो. बरें दिसलें. अशींच करून तुमी आमकां मेवल्यार आमी कांय तुमकां वळखना न्हू, तुमी आमकां वगता खंयची या तुमी आमकां जाप करून. बरें दिसलें. आनी गॉड ब्लेस यू तुमच्या फॅमिलीक सगळ्यांक. पांयार पडटलो. सो गायज आमी तुमकां मागीर मेळटा. एडिटींग करता आतां. ओके, फ्रेंच फ्रायज करता. तेजे पयलीं क्लिपिंग चोयला न्हू, बाबा आनी डॅडी गेले. सो तेका हांवें म्यूट केला, कित्याक न्हू तेगे रिजन सांगत तुमकां. हांव म्यूट केला कित्याक टीव्ही चालू आहा आनी बाबा आनी डॅडी कितें उलयताय. डॅडी तेका नंबर्स शिकयतालो आनी टीव्हीचो आवाज घालीत जाल्यार न्हू हांवें मागीर कॉपीरायट येत जाल्यार मागीर परतून प्रॉब्लम जाता. सगलो व्हिडिओ तूं इतले त्रास करून एडीट करता, अपलोड करता आनी अपलोड करून तूं कॉपीरायट येता म्हणून मागीर तें टेंशन जाता. तेका लागून हांवें तो म्यूट मातसो म्यूट केला. ओके, तेका रिजना लागून म्यूट. हेचे नील पॉलिश लायलाय, रेड लायला. आमी लायताली केदू, सो तेजे वांगडा हांव बसलें आनी हांवें लायलें. आज व्हिडिओ हिंगा एडिंग करता. व्हिडिओचेर व्हडलेशें कांय ना, तुमकां क्रॅप सुकें दाखयलां. बरी जालें, टेस्टी जालोलें. तुमी बी घरा कोण ट्राय करा आनी मागीर म्हाका फीडबॅक दियाय. ओके, आनी तुमकां कसली बी रेसिपी जाय न्हू डॅडिकेली जाल्यार बी फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की आमकां अमकीच रेसिपी जाय म्हणून. हांव तुमकां रेसिपीज हाडटलें. आतां ट्राय करतलें हाडपाक. आयजूय हांवें रेसिपी शूट केलेली क्रॅबाची, प्लस आनी एक रेसिपी शूट केला ती तुमकां येता ते व्लॉग्सान येतली. ती हांवें शूट केला डॅडीके. आजून हांवें रेसिपीज आहाय तेगेल्यो हाडपाक जाय, कित्याक आनी एक पाटी हांवें तुमकां सांजचे मॅफीक तेका डॅडीन तें कितें करून दिलोलें बरें च्याये. सो ती रेसिपी उरल्या पेंडींग. आयज जाल्यार तुमकां हाडटा म्हणून ती उरल्या. खूब अश्यो रेसिपीज आहाय पेंडींग हाडपाच्यो, सो त्यो बी हाडटल्यो. आनी तुमकां कसल्यो बी रेसिपीज जाय तुमी सांगाय म्हाका कमेंटाचेर. ओके, आनी आयचो व्लॉग तुमकां सिंपल व्लॉग म्हाजो कसो दिसलो, बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करूं विसरो नाका. मिरची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.